ह्याच वाठारांत बीजेपीचे कार्यालय येवपाचें आसा. जर बीजेपीच्या कार्यालयाक लागून हें सगळें जाता जाल्यार आमची नदर आसतली. हे खेपे आंदोलन आनीकूय करतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या. बीजेपी भवन ते चिमलान पंचायतीन येता, चिमला विलेजीन येता आणि ते सध्या ते तोयर लेखाच्या जाग्यार तेच सर्वे नंबरान येता आणि तेजे मार्किंगूय केल्ले. तेजे ती कॅचमेंट एरिया म्हणून दाखयल्ली, म्हणजे कॅचमेंट एरिया दुसरी दाखयल्ली आणि ती दुसरी दाखयल्ली. म्हणजे थंयसर ते पावस पडटा, उदक पडटा बीजेपी ऑफिसा कडेन आणि ते रुदलफोत ग्रावंड आहा थंयसर ते उदक ते म्हणटा तयार वचना म्हणटा. कॅचमेंट एरिया दाखयला. मग आमचे तेजेर कितें आहा ते लिगल तेजे कॉम्प्लायन्सी तेजे डिस्कशन चालू आसा. मग हे जर सरकार जर बीजेपी ऑफिस नाल्यार बीजेपी भवन जर सेव करपाक हे षडयंत्र करता वा डिले करता, कित्याक आमकां कळ्ळा की 15 ऑगस्टाक तेजे इनॉग्रेशन जावपाचें, मोदी नाल्यार अमित शाह येवपाचो. सो ग्रांटेड धरचें न्हू आमकां. हे जे फुडलें जे आंदोलन 7 दिसां भितर आमचे पत्र काडना, रिस्टोर जायना आणि आमची जागा ते आमकां मेळना. आंदोलन भयंकर जातलें, रुद्र रूप घेतलें. हे जे आमची सेकंड बॅटल आहा ती आनीक एग्रेसीव जातली आणि तुमचें तें षडयंत्र आहा पळय तुजो ग्रावंड आणि ते मागीर बीजेपी ऑफिस तेजेर आमची फूल नजर आसा. आमकां खबर आसा ती तयाच्या जाग्यारूच पडटा म्हणून. मात तेजेर अजून रिपोर्ट फायनल करूं ना. हे सगळें कॉन्स्पिरन्सी आहा बीजेपी ऑफिस सेव करपाक अशें तरी आमकां दिसता. कांयच कसलेंच हें ना, अधिकार ना की थंय तेका आपलें तें फेन्सिंग केल्लें आसा थंय ते हेका दरवाजाक लॉक घालून दवरपाक. बरोबर न्हू. आतां वचून जर आमी जर हें जर केलें अजून पर्यंत आमचेर एक केस जावंक ना, तुमी आमचेर केस फायल करतले अमके चोरून व्हेलें ते चोरून व्हेलें म्हणून. सारकें न्ही. केन्ना जागे जातले ते GTDC परतो हांगासर तांकां विजीट करता, तांकां शिटकावणी दिता GTDC तांकां सगळ्यांक बाबा ते मातशें आमकां रिस्टोर करून दिया, ते पत्र काडा तांचे. आयकना, कांयच आयकना. म्हणून हो कलेक्टर आमच्या मदीं मिडिएटर आसलो म्हणून गव्हर्मेंटान ताका नेमियार केल्लो म्हणून आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतान CMान स्टुडंटा खातीर चेतन गांवस.